ठीक है ना वो मस्त है अभी। कहाँ से आ रहा था वो इधर से आ रहा था, बाद में वो एक्सीडेंट हुआ। वो वालपई रोड से आ रहा था, हाँ वालपाई रोड से आ रहा था, उस गाँव जा रहा था। उस गाँव जा रहा था, बाद में इधर एक्सीडेंट हुआ। तुम किधर था? कितना बजे हुआ ये? मेरे सामने था, बाद में आया। कितना बजे हुआ? टाइम नहीं देखा था पत्र में। ये आधा घंटे पहले। हाँ आधा घंटा का, हाँ आधा घंटा पहले। मतलब फोटो भी तो खींचने के लिए नहीं दिया ना वो लोग, फोटो भी खींचने। फायर ब्रिगेड से पहले, पुलिस आने से पहले, पुलिस आने से पहले अकेला ही था ना गाड़ी में? हाँ, अकेला ही था, अकेले ही, हाँ, अकेले ही था। अरे पूरा फंस गया था उधर। पुरा फस गया था। हाँ। बाद में तुम लोग निकाला। आम्ही उसगाव हांगा आसा जे जाग्यार आज एकाच सुमार 0892 ही गुड्स कॅरियर गाडी म्हणजे ही सेलाची गाडी ती हांगा वाळपयच्यान हांगा येताली आनी कितें तरी तेजो स्टेरिंगावर ताबो सुटला आनी तो डायरेक्टली हांगा भितर पडलेलो आसा। तो पयलीं अडकोन उरलेलो, मागीर तो लोकल कोण आसलो तेणी तेका भायर काडला आनी पुलिसान तेका हांगा व्हरोन हॉस्पिटलान घातलेलो आसा आनी हांगा फायर ब्रिगेड बी पावल्ली, पूण उशिरा पावल्या कारणान तेजे पयलीं तेका काडून तेका उपचारा खातीर धाडलेले आसा। आतां तुमी पळयता की म्हाजी फाटल्यान गाडी आसली ती सेलाची गाडी, ती सेल करून ती हांगा येताली आसा वाळपयच्यान आनी ती हांगा कशी पडली कळना। कोण म्हणटा की तेजी गाडी आतां तो जो ड्रायव्हर आसलो जावं सेल कोण पात्रांव आसलो तो काय कोण उलोवपा मेळना आनी ही गाडी हांगा पडलेली आसा आनी त्यो फुडल्यान तो जो ड्रायव्हर आसलो तो चिड्डून उरलेलो, तेका तेंच्यांनी काडून धाडलेलो आसा हॉस्पिटला खातीर गेल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।